16 कोटी रुपया खर्च करून सांग्यार बेंडवाड्यार चालू आशिल्ल्या पुलाचे काम सध्या 80% पुराय जाला। 4 पदरी पुलांचे बांदकाम बेगीनूच पुराय जावन लोकां खातीर तो उक्तो करतले अशें तळाव आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले। मात ह्या पुला खातीर जावपी चोड रस्त्यार कामा वेळार लोकांनी सहकार्य करचे अशी मागणी लेगीत ह्या भायर आमदार फळदेसाय हांणी केली। ह्या पुलाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या ब्रिजाचें काम खूब पयलीं सुरू जाल्लें 2016 आमी ताजे इस्टिमेट जावं बाकीच्यो सगळ्यो गजाली केल्यो आनी ताचे नंतर मातशें लिटिगेशन जालें जे आमकां जमीन एक्वायर आसा ती प्रॉब्लम आयली कोर्टान जालें। फायनली इन 2016-17 कोर्टांतल्यान एक केस आसा ती सरकारा फावरान जाली आनीक ज्या लोकांचे जमनी एक्वायर करपाक जाय आशिल्ले तांचे डेपोजीट जालें। 2017 हांव आमदार ना जालो आनी ताचे नंतर हें काम खूब रेंगाळ्ळें, पूण तरी आसतना परत एक फावटी सप्टेंबर 2019 हाजें टेंडर कमेन्समेंट हें जालें, काम कमेंस जालें। ताचे नंतर कोवीड आयलो आनी परत एक फावटी 2 वर्सां ह्या ब्रिजाचेर दुर्लक्ष जालें आनी आयज परत एक फावटी हांव आमदार जातकच इमिडिएटली हांव रिव्यू मिटिंग्स घेतल्यो आनी आयज हें अंतीम टप्प्यान भितर आसा। साधारण ब्रिजाचो कॉस्ट जो आसा तो म्हाका दिसता की अवॉर्डेड कॉस्ट इज 16 crores 88 lakhs, म्हणजे इस्टिमेटेड आशिल्लो तो 17.94 crores। आयज ह्या कामाचे 80% काम जाल्लें आसा, म्हणजे जवळ जवळ फिनिशींग ऑन दी ब्रीज, म्हणजे जे 4 स्पॅन आसा तांचें काम जालें, ताचेर वयर सगळें जाल्लें आसा। ब्रिजाचें मेन ब्रिजाचें काम जाल्लें आसा। दोनी वटेच्यान फुडल्यान आनी फाटल्यान जे अप्रोच रोड आसा ताचे काम जोरान चालू आसा, फिलिंग काम जोरान चालू आसा आनी एज पर दी कॉन्ट्रॅक्टर एंड आमचे JSIDC आमचे मदीं आसा JSIDCचे MD दिलीप जोशी, तशेंच बाबशे निलेश आनी तांची सगळी टीम आसा। आयज ते मुद्दाम जावन ह्या ब्रिजाचे रिव्यू घेवपाक आयिल्ले आसात। लोकल लोकांचे थोडे प्रश्न आशिल्ले की रोड जेन्ना डायसेक्ट जाता किंवा जो हें जाता ताका वे आवट कसो दिवपाचो, हाजे फुडल्यानूय एक देवूळ आसा किंवा फुडले अप्रोच रोड आसा। सगळ्या लोकां कडेन मागता की बरो 4 लेन ब्रीज हांगा जाता, बरें कामूय स्टँडर्डाचें जाल्लें आसा आनी ताचे नंतर आतां अप्रोच रोड जर आमी बॉटलनेक जाले जर जाय जाल्यार परत एक फावटी येदो व्हडलो ब्रीज बांदून ताचो एक्चुअल फायदो आमकां जायना। म्हणूनच आमकां जो सादारण अप्रोच रोड जाता हांव मागना की मोठो वायड बफर झोन जाय किंवा आनीक जमीन एक्स्ट्रा घेवपाक जाय अशें कांय ना। जे मिनिमम जाय जाणे करून आमकां स्मूथ ट्रॅफिक फ्लो जातलो, तितको जाग्या पुरते आमकां लोकांनी सहकार्य करचें।